उत्तर आणि दक्षिण गोयचे टॅक्सी युनियनाचे अध्यक्ष आणि वांगड्यांनी ब्रेस्तारा दक्षिण गोय जिल्हाधिकारी कार्यालयात दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरियातो हांची भेट घेतली। टॅक्सी ऑपरेटरांनी टॅक्सीच्या भाड्याविषयी प्रश्न मांडलो। ॲप बेस्ड टॅक्सी आणि पारंपरिक टॅक्सी हांचे भाडे एकसारखे करून पुराय गोंयांतल्या टॅक्सी ऑपरेटरांक समान व्यवसाय संद दिवची म्हूण मागणी केल्या। कॅप्टन विरियातोन संसदेत प्रश्न मांडपाचें आश्वासन दिलां। तशेंच तांच्या समस्यांचेर भर दिवन प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवपाचें तांणी उतर दिलां। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। हांव नॉर्थ एंड साउथ गोवा टॅक्सी युनियनाचो प्रेसिडेंट। म्हाज्या वांगडा वायस प्रेसिडेंट सावयो बाब आसा, टॅरन्स बाब आसा। सगळे आमचे नॉर्थाचे सावथाचे सगळे भुरगे आमी कॅप्टन विरियाटो बाबाक मेळोंक येयल्ले। आमचो इश्यू असो आसा की सरकार नवे नवे ॲप हाडटा, नवे ॲप हाडटा आनी जे आमचे नीज गोंयकारां कडेन जो धंदो आसलो तो धंदो सरकार काबार करूंक सोदता। खातीर आमी सराक रिक्वेस्ट करूंक येयलें की आमचो आवाज दिल्ली मेरेन पावय तूं। सर सदींच दिल्लीक आवाज काडटा, हेजे पयलीं 3 फावटी आवाज काडलो तेणी। म्हणजे आतां सर जो आतांचो CM आसा, इवन जे मिनिस्टर आसा ते आमकां अशें हें करूंक सोदता की बाबा हो धंदो गोंयकारां कडेन आनी उरपाचो ना। आमी सरकाराक कितें सांगलें, तुमचे कडेन काय आमकां सर्वीस दिवंक जायना। खातीर हो धंदो आसा पळय आमी चलयता न्हू। एक तुमचे कडल्यान कसलो पयसो घेयना आमी, लोन मागोवंक आसा तुमचे कडेन लोन मागना। आमचे कडेन कितें आसा पळय, आमचे बायलेंचें कितें भांगर बी घाणाक थेयता आनी आमी हाडटा। तांकांय खबर आसतली, आमचे वांगडा थोड्यो बायलो आसा पळय तांकां तुमी जाल्यार सांगतले गाडयो काडपाक कितले त्रास जाता ते। आनी तुमी आमकां सांगता लोकांच्या अंडर गाडयो चलय म्हणून। पात्रांव आमी मरे, आमी तुमचे कडेन केन्ना मागोवंक येना, सर्वीस सुद्दां मागोवंक येवंक ना। तुमकां जर सर्विसो दिवपाक आसा आमी सगळ्यो गाडयो तुमकांच दिता। घरांत जितल्यो गाडयो आसा तितल्यो सर्विसो दिया तुमी। डिफिकल्टीज कितें आसा म्हटल्यार ॲप बेजाक आमकां गाडयो चलय सांगता। तुमी आयकलां आसतलें CFाचो स्टेटमेंट की हेच्या फुडें आपूण सगळ्यो गाडयो ॲप बेजार हाडटलो। की आमकां ॲप बेजाक जॉयन जावपाचें ना, कित्याक स्वताचो आमचो धंदो आमी केला, सरकारान धंदो हाडूंक ना, आमी केला हो धंदो। ॲपाचेर कितें परवडना तुमकां? परवडनात न्हू, ॲपाचेर परवडना। तुमकां रेट जर सारकी दीत जाल्यार परवडपा ना। आतां ॲपाक रेट कितें जाल्या पळय, सरकारान आमकां गॅजेटेड ऑफिशियल रेट आमकां दिल्ली आसा, ते रेटीन आमी गाडयो चलयता। आमी कोणाक ओवरचार्ज करिना। सपोज ओवरचार्ज करीत जाल्यार ताका कंप्युटर ऑथॉरिटी आसा, थंयसर कोणाक जर ओवरचार्ज केला तेणी कंप्लेन करूंक जाता। दुसरे आतां ॲप बेस्ड गाडयो आसा पळय ते 30% अंडर चलयता, तांकां कशें परवडटा आमकां खबर ना। सरकार आमकां एक रेट दिता जाल्यार एकूच कॉमन रेट करात, तेजेर आमी गाडयो चलोवंक रेडी आसा। आयज पळोवपाक गेल्यार न्हू आमी टॅक्सीकार खूब सफर जाता, पूण आयज आमी खंय जाल्यार एक आवाज आमचो काडून केलो न्हू, हो BJP सरकारनो आमचो आवाज दामता। ताका लागून आमी कॅप्टन विरियातोशीन येयले MPशीन, कित्याक हिंगा गोंयांत दामता जाल्यार आमचो डेल्ली आवाज, कित्याक हेजेन पयलो 3 फावटी सरान न्हू आवाज आमचो डेल्ली उबारलो। कित्याक आमकां आयज न्हू रोहन कावंटी ट्युरिजम मिनिस्टर जो आहा तेणें आयज आमकां ट्युरिजम स्टेक होल्डरांनी आमकां भायर मारलेले आहा। आमी ट्युरिजम स्टेक होल्डर सगळे कडेन आहा, तर आयज आमकां कित्याक भायर मारले, आमकां कॉन्फिडन्स कित्याक घेवना? वॉटर स्पोर्ट्स घेतले, हॉटेल्स घेतले, शॅक्स घेतले, रेस्टॉरंट आनी ट्रॅव्हल एजन्सी एग्रिगेटर्स म्हूण घेतल्या। आयज आमी स्टेक होल्डर्स, ट्रॅव्हल एजन्सी एग्रिगेटर स्टेक होल्डर्स न्हू। सो हेजेर जो आहा न्हू तो मातसो एक निशोध करपाक, आमी स्टेक होल्डर्स म्हूण सांगपाक हे आमी आयज प्रेस घेतला आनी कॅप्टन विरियातो सराक आमी मेळपाक गेल्ले। तांकां भोंवडायताले सगळ्याक घेवन, तांकां दाखयताले गोंय हांगा वचा, हो गांव बरो, उमके कडेन आनी कितें आसा, उमके कडेन आमचें मंगेशी टेंपल आसा, ओल्ड गोवा चर्च आसा, आनी खंय बीच आसा। दे यूज टू बी द एम्बेसडर्स, आनी ते टुरिस्ट परते वेताले आनी दुसऱ्या लोकांक सांगताले गोवा इज अ ब्युटिफूल प्लेस, दुसऱ्यांक हाडटाले। सो दे वर द मेन स्टेक होल्डर्स। आयज असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की ह्याच सेम एम्बेसडर्स ऑफ गोवा तांकां चोर म्हणटा। कोण? हे सरकारान बसतात पळय ते लोक, मिनिस्टर तांकां माफिया म्हणटा। दिस इज द सॅड पार्ट, बट इट इज नॉट सरप्रायझींग, कित्याक सेम मिनिस्टर नेवीक पासून माफिया म्हणटा। सो समवेर व्हेरी शॉर्टली एक रेव्होल्युशन येतलें आनी हेच एम्बेसडरनी ह्या मिनिस्टरांक आनी कोण पळय तांकां एक्यूज करता आनी चपलांनी मारतले तांकां। आय एम ऑन रिकॉर्ड। दे वील हॅव टू बेअर द ब्रंट ऑफ द एंगर ऑफ दीस टॅक्सी ऑपरेटर्स, जे दीस रात मेहनत करता आनी जोडटा आपणाचे फॅमिलीक पोसपाक। द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सिव्हिल एविएशन मिस्टर नायडू म्हाका येवन सांगलां, डोंट वरी कॅप्टन, वी वील एन्श्युअर डाबलिम एअरपोर्ट वील नॉट बी क्लोज्ड। हांवें तेन्ना कित्याक काडलेले, कित्याक हे एम्बेसडर्स ऑफ गोवाच्या पोटार खट पडटली। इवन ते समजले, बट आमचे गोंयचे मिनिस्टर अँड गव्हर्मेंट इज हेल्बेंड इन ट्रबलिंग दॅम। वेरियस इश्यूज जाल्ले, केन्ना म्हणटा मिटर फिट कर, केन्ना म्हणटा मिटर फिट करनाका, केन्ना म्हणटा
उमके पयशे भरा मागीर म्हणटा पयशे नाका. आयज तुमी दाबोलीत एअरपोर्टार पळया, हांकां एक कावंटर दिला, बाकीचे कितलेच कावंटर आयले. कोण पयशे घेता, कोण बॅगां घेतात. सो दिस इज द प्लाइट ओनली बिकॉज ministers are corrupt. They are surviving on the blood of these taxi drivers. And wherever possible, even if I have to write to the Prime Minister about all what is happening, I will write.